बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सुरुवातीक गीत घेऊया A35 पेज 19. तुझे सोशे आयल्या दोन्या मोसो तुझी मागो मागो गामका आयतोर तुझा सोमेस्ताची दोयेन बागोय गरज आमची आयतोर तुझा सोमेस्ताची दोयेन बागोय गरज आमची तुझे सोशी आयल्या दोन्या वोपून तुका मोहिमा मोहिमार्गा घालून देवा तुझी सोमेस्ताची काकलुदीची घालून देवा तुझी सोमेस्ताचेर काकलुतीची तुझे सोशी आयल्या दोन्या तुझे आदीन कोरू गामगा गे तू आमगा तुझ्या गोतान आनी गोडोर तुझ्या गोपान गे तू आमगा तुझ्या हात आनी गोडोर तुझ्या गोपान तुझे सोशी आयल्या दोन्या तुवें रिग्यो काळजांत आमच्या आमकां पोरो घालूं नाका आमा पाप्यां सांडूं नाका आमकां पोरो घालूं नाका आमा पाप्यां सांडूं नाका. विशय हो मनीस उलयता ते भाशेन कधीच कोण उलोवंक ना.
तुजे सोशें आयल्याव दोनया. मोजो तुजी मागूंक आमकां. वोपूंक तुका मोयमा आर्गां. तुजे सोशें आयल्याव दोनया, तुजेच आदीन करूंक आमकां. तुवें रीग घेवंक काळजांत आमच्या. ह्या पवित्र संस्कारांत ह्या वेळार कोरेपणी तूं हाजीर आसाय म्हूण दोनया हांव सोत मानतां. आमचें काळीज आमचें मन ह्या सकाळीं सोम्या तुज्या पांयांशी येवंक आमचेंच अर्पण तुका आमी भेटयता. तुजे सोशें आयल्याव दोनया पोरनीपाट आनी नमस्कार करूंक. तुजे सोशें आयल्याव दोनया, तुजेच भाशेन आमी जावंक. तुजे सोशें आयल्याव दोनया, तुजेच भाशेन स्वताचे घोवाय जावंक. आनी ह्याच पासत कोरो जिवो दिव ह्या पवित्र संस्कारांत आसाय म्हूण आमी सोत मानता. सोगल्या काळजान, सोगल्या बोडान आनी सोगले सोकतेन आमी तुका पोरनीपाट आनी नमस्कार करता.
नमस्कार करूंक गीत घेवया. R4, पेज 176. बापाच्या एकल्याच पुता सोर्गीच्या बोलीश राजा स्वर्गार्ता देवून आयलाय संसारात मातो गालाय नमस्कार तुका करता मोग आमचो तुका दिता नमस्कार तुका करता मोग आमचो तुका दिता वाडसुराक स्वर्गार रस्त्यार बुकेचे सोंपले सुस्कार उंड्याचे घेतले रुपणे जालोय तूच जेवण आमचें नमस्कार तुका करता मोग आमचो तुका दिता नमस्कार तुका करता मोग आमचो तुका दिता दादोशी बाबा मोदे जाता तोर काळीज तुझे हागासोर तुझे सोशी मोरगोटात काळजांय आमची नमस्कार तुका करता मोग आमचो तुका दिता नमस्कार तुका करता मोग आमचो तुका दिता. हे सकाळीं तुज्या पांयाशी येवन जें कितें आमच्यान चिंतूंक जायना तें तुज्या हातांत घालता. आमचे कोश्ट दूख खुशालकाय संतोश सगळें तुका भेटयता. म्हाका तुजेर विस्वास आसा दुनिया तुजे कुरपेन मोज्यान जातलें. म्हाका कोडो नासतना पासून
जायतीं बरेपणां तुवें म्हज्या हातांत घालें, कित्याक तूं म्हजो मोग करताय. कित्याक जेजू तूं उलोयलो ते भाशेन आनी कोणूच उलोवंक ना. कितलीं स्वताचीं तुजीं चिंतनां. कितले नितीचे तुजे आवंडे. तूं काकुतीचो देव. तूं दयाळ देव. तूं सोडवून दितलो देव. तूं तारण दितलो देव. तुजे बगोर दुसरो देव ना. सगळीं उबी रावया. जोआचें शुभ वर्तमान हावेसवर 7 ओळी 40 ते 53. ही उतरां आयकून कांय जाणांनी म्हणलें, खरेंच हो एक प्रवादी. दुसऱ्यांनी म्हणलें, होच तो क्रिस्त. पूण हेरांनी म्हणलें, क्रिस्त गालिलोयांतलो येवपाचो ना. अशें न्हय, क्रिस्त दाविदाचे संस्थींतलो आनी दाविदाच्या बेटसाय नगरांतलो येतलो म्हूण पवित्र पुस्तक सांगना. अशें ताचे विशीं लोकां मदें फूट पडली. कांय जाण ताका धरूंक सोदताले, पूण कोणेच ताचेर हात घालूंक ना. तेन्ना चौकीदारान मुखेल याजकांक आनी फारिसेवांक चडशीं परतून गेले. हाणें ताका म्हणलें, तूं ताका कितें धरूंक हाडूंक ना. चौकीदारान म्हणलें, हो मनीस उलयता ते भाशेन केन्नाच कोण उलोवंक ना. फारिसेवान ताका जबाब दिलो, तुमी फसवले कितें? व्हडल्यांतले आनी फारिसेयांतले कोण तरी ताचेर बावाट दवरला म्हूण आसा. पूण ही जात शास्त्राची ओळख नासलेली शिरां पडलोली. ताचे मदल्यान कोण एकल्यान जेजूशी आदीं आयलोलो ते निकोदेमान ताका म्हणलें, एका मनशाचे पयलें आयकलो बगर आनी तो कितें करता ताची वळख घेतल्या शिवाय आमचें शास्त्र ताची मनसुबी करता जायत. ताणें म्हणलें, तुमी बी गालिलेकार कितें? चवकशी करून पळय आनी एकलोय प्रवादी गालिल्यांतलो उपजो ना म्हूण ताका कळोन येतलें. ते आपल्या घरा परतले. देवाचे उतर हे. देवाचे उपकार.
होय मोगाळ जेजू, तूं उलोयता ते भाशेन कोदींच कोण उलोवंक ना. तुजीं स्वताचीं उतरां आमकां घोटाय दितात. तुजीं स्वताचीं उतरां आमच्या जिविताक रोंग हाडटात. तुजीं स्वताचीं उतरां आमकां बुजवण दितात. तुजीं स्वताचीं उतरां आमकां दिसान दीस फुडें व्हरतात. तुजें मिसांव फुडें व्हरूंक तुजीं स्वताचीं उतरां आमचे बराबर आसात. आमचे भितर सोगलें जें आसा जावं आमचे गूण कुशालकाय ती आमचेच पासत न्हय पूण जेजूक लागून. तुजेरूच आमचे दोळे दवरून तुजेरूच आमचो विस्वास दवरून आमचें जिवीत आमी फुडें व्हरता. आमच्या वावरांत आमी तुजेच भाशेन स्वताची मनशां जावंक आमी तुजो आदार मागता. गीत घेवया R39 पेज 198. तुज्या हातांत म्हजो हात जेजू 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 घालता हांव. तुका तेकून विस्वासान जेजू 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 दवरता वाट. तुजी गोठाय म्हाका दी. झुजाक बेता दुस्मान मोचे बिराकूळ. म्हाका 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 बिरादना. तुजे बोरी उजोगोर काडून 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 सोटा. तुज्या उदकाक पाळो दिवन दोर्या 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 चोटा.
तुजो Cristo baru. Jesus, Jesus, Jesus yeta. Tuzo padlau sodaka. Jesus, Jesus, Jesus mojeba. तुजो Atmo makadi. Tuzo, tuzo, tuzo govaya. Tuja mogar babashi. Jesus, Jesus, Jesus magawo. जुआवाच्या शुवर्तमानांत चौकीदार जेजूक धरूंक सोदताले पूण ताचें उलोवप आयकून कोण ताका प्रवादी वो कोण ताका क्रिस्त म्हणूंक लागले. कित्याक तो उलयता ते भाशेन कोदींच कोण उलोवंक ना. पूण ते जेजूचेर बावाट दवरूंक तयार ना जाले. कोश्टांच्या वेळार स्वताचे गोवाय जावंक हांवें आनी तुवें प्रयत्न केला काय? जेजून आपलो जीव प्राण आमचे खातीर दिलो. तर खरेंच हांव म्हणूंक शकता काय, तूंच म्हजो धोनी, तुज्या हातांत हांव म्हजें जिवीत घालतां. वो हांव भियेतां. आमच्या घोराब्यांनी ल्हान ल्हान वस्तूंनी हांव स्वताचो मनीस कसो जेजूक गोवाय दिल्या काय? जावं आमच्या समुदायांत हांव स्वतान जियेतां काय? आमच्या जिवितांत क्रिस्ताचे पाटलावदार म्हूण आमी दुसऱ्याक गोवाय दिवंक जाय. जायते फावटी आमचीं घरचीं वाड्यांतलीं मनशां आमकां आडायतात. पूण कुर्सार मारलोल्या जेजूचेर नदर मारून आमचें जिवीत देवाची खुशी करूंक आनी स्वताचे गोवाय जावंक आनी बऱ्या उतरांतल्यान जेजूक परगटूंक आमकां पवित्र आत्म्याचें बळ मागुया. काय आमची मनांतली मागणी आनी बापा सरची उबारुया. दर एका मागण्या फाटल्यान साबाब जातलो. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोत्ता तुका. परत एकदां म्हणुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका.
आमच्या पाप साहेबान बिस्मानी पाद्रीनी आनी माद्रीनी जेजूचे बरे गोवाय जावंक बापा लागीं मागुया. जबाब जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता हांव तुका. आमच्या राजकारभार चलयतल्या भावा भयणांनी स्वतान आपले पोरचेक फायद्याक पडटा तसले निर्णय घेवंक तांकां बापाची कृपा मागुया. जबाब जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता हांव तुका. आमच्या घोराबांनी आमी जेजूचेर नदर मारून आमच्या जिवितांत खोस त्रास उपरासल्यात लेगून स्वताचे गोवाय जावंक बापाचे बोड मागुया. जबाब जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता हांव तुका. आमच्या पिडेस्त भावा भयणांनी कोश्टाच्या वेळार जेजूचेर बावाट धरून स्वतान आपलें जिवितांत आयलोले कोश्ट जेजूक भेटोवंक तांकां पवित्र आत्म्याचें बोड मागुया. जबाब जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता हांव तुका. जेजू उलयता ते भाशेन केन्नाच कोण उलोवंक ना. हेच भाशेन आमी ल्हान ल्हान उतरांनी आनी आमच्या चालत्या जिवितांत स्वताचे गोवाय जावंक पवित्र आत्म्याचें बोड मागुया. जबाब जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता हांव तुका. सगलीं दिमी घालुया. जेजून शिकयलोले मागणे सगलीं बरोबर म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं. तुझें राज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तांणे पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन.